आज आम्ही असा बिचोले डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर सप्लाय एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आम्ही एक निवेदन हांगा दिल्लेलें आसा इन रिगार्ड्स टू क्लिनिंग ऑफ सेंट्रलायज वॉटर टँक इन कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड तालुका. आम्ही पळयलां 2 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी स्वता सत्तेर आशिल्ले चेअरपर्सन म्हणून आमी काम केलां म्युनिसिपालिटी तेन्ना आमी ह्यो टांकयो क्लीन केलेल्यो. एज अ रिजल्ट साखळेच्या लोकांक क्लीन आणि अनइंटरप्टेड उदक सप्लाय 2 वर्सां पर्यंत मेळ्ळें. आतां परत आमकां खंय तरी कानार पडटा की समवेर देर इज वॉटर रेस्ट्रिक्शन आनी मातशें तांबडेशें उदक येता आनी अनक्लीन उदक येता. म्हणून आमी एक निवेदन एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक दिल्लेलें आसा की सेंट्रलायज टँक्स ज्यो तालुक्यान किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन खास करून सांखळेन आमी बिलोंग करता पण आमी हें निवेदन कित्याक दिलां तर ह्यो मनसून अरायज जाता 2 म्हयने उरला. सो मनसुना पयलीं तांच्यांनी ह्यो टांकयो क्लीन करच्यो आनी जो हक्क आसा गोंयकारांचो सांखळेकारांचो आमच्या तालुक्याच्या लोकांचो तांकां क्लीन उदक सप्लाय मेळचें. आमी पळयता हे पळय हें हांगा ई ऑफीस आसा जेंच्यांनी एक्वागार्ड लायला. गोव्हर्मेंटान हर घर जल म्हटलां तशें हर घर एक्वागार्डूय दितलें काय कितें. हें क्लीन उदक हांकां स्वता मेळना म्हणून तांच्यांनी एक्वागार्ड लायला. ही परिस्थिती हेज्या फुडें प्रत्येकाच्या घरान जातली काय कितें. आतां प्रश्न चिन्ह येता ही जर परिस्थिती जावपाची आसा जाल्यार हें फुकट मेळटलें काय गोव्हर्मेंट दिवपाचो आसा हें अरायज जावचें न्हू. आनी क्लीन वॉटर सप्लाय प्रत्येक गोंयकारांक मेळचें ह्या नात्यान आमी एक रिक्वेस्ट डिपार्टमेंटाक केलेलो की ह्यो ज्यो 2 म्हयने आसा बिफोर मनसून तेन्ना ह्यो क्लीन टांकयो करच्यो आनी गोंयकारांक एक क्लीन उदक स्वच्छ उदक मेळचें.